न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। गोंयांत लोकसभा वेंचणूक 7 मेक जावपाची आसा। फक्त 10 दीस उरिल्ले आसा आनी सगळे पक्ष आपल्या प्रचाराक नेट धरीत आसा। आयज भाजपाची सांकवाळ हांगा सभा व्हड जावपाची आसा। ह्या सभेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधीत करपाचे आसा। तर हे सभे विशीं आमी तुमकां जाणून दितलेच। त्या भायर आयज म्हत्वाचें कितें घडलें हें जाणून घेवया आमच्या सब एडिटर्सा कडल्यान। सगळ्यांक पयलीं ह्या सुशांत गावस हाचे कडेन। लोकसभेचे पाठभुयेर सगळ्या पक्षांचे आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात। आयज RGPन पत्रकार परिशद घेतली मडगांवां आनी ताणें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जो आसा विरयेतो फर्नांडीस ताका सामको उजरावन काडला। ह्यान पयलीं होच विरयेतो काँग्रेस आनी जो गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आसा विजय सरदेसाय हांचेर सामको तुटून पडटालो। आतां होच विरयेतो तांकां काँग्रेसी वांगडा इंडिया आघाडीत सामील जाला, तांचो उमेदवार आसा आनी दुसरे वटेन विजयाक घेवन भोंवता। हाचे वयल्यान ताका कितें सिद्ध करपाचें आसा काय कितें। एके वटेन RGP ही भाजपाची बी टीम अशें म्हणपी काँग्रेस तांकांच जो धेंपे आसा तांच्यांनी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड विकते घेतल्यात काँग्रेसीचे आनी ताची जी घरकार आसा ती भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार आसा। हाचे वयल्यान काँग्रेस कितें सिद्ध करपाक सोदता असो एक आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लो आसा। ताका लागून तांचें म्हणणें आसात की गोंयकारांनी आतां सादूर रावचें आनी RGPक तेंको दिवचो अशे तरेचें आव्हान तांच्यांनी केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट, फाल्यां तालिगांव पंचायतीची इलेक्शन 7 प्रभागां खातीर फाल्यां इलेक्शन जातलें। 4 प्रभागांनी आदींच उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात। उरिल्ल्या 7 प्रभागां मदीं तालिगांव प्रोग्रेसीव फ्रंट आनी ताळगांव युनायटेड अशे 2 जे हे आसात फ्रंट आसात तांचे मदीं सरळ लढत जातली। सकाळीं 9 ते सांजे 5 मेरेन जी आहा ती मतदान जातलें। हातून आतां खंय कोणाचे उमेदवार वेंचून येता ते पळोवचें पडटलें। सोमारा मतमेजणी जातली आनी ताच्या उपरांत निकाल जाहीर जातलो। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान सांगिल्ल्या प्रमाणे फाल्यां ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक आसा। हे वेंचणुके विशीं कितले मतदान जालें कितें सगळें आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। तुमी आमचो सोशल मिडिया हँडल फेसबूक सगळें फॉलो करात। आतां ह्या समिता कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। भाजप सरकारान लोकांक इतली वर्सां फटोवन दवरला असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार विरयाटो फर्नांडीस हांणी केला। तर प्रधानमंत्री आपल्या बद्दल उलयता ते जर पळयत जाल्यार प्रधानमंत्री आपल्याक भियेला अशें आपल्याक दिसता अशें विरयाटो म्हणटा। इतलेंच जाल्यार प्रधानमंत्र्यान आपल्या घरा येवचें आनी आपल्या कडेन चर्चा करची अशें आवाहन विरयाटो फर्नांडीस हांणी प्रधानमंत्र्याक केल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हणजे वास्को हो एक पोर्ट टावन आसूं पुणून थंय रावपी लोक जे आसा ते सामकेच गिरेस्त आसा अशें ना अशें फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हणला। तर गोंय सरकारान 50 लाखाची जमीन जी आसा ती एका खाजगी बिल्डराक दिल्या। तर ही जमीन जी आसा ती खरें म्हणजे ताचें ऑक्शन जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जावना आनी तर ते खाजगी बिल्डरान ही जमीन जी आसा ती प्लॉटाच्या रुपांतरांत केल्ली आसा आनी तशेंच दाबोळी विमानतळ जें आसा तें बंद पडपाक पावलां पूण गोंय सरकाराचें हाजेर अजिबात लक्ष ना अशी खर टिका विजय सरदेसाय हांणी केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी पळयात 7च्या बुलेटिनाक। काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरयतो फर्नांडीस हाणें संविधाना विशीं एक विधान केल्लें। तें विधान सद्या गाजत आसा। आजुनूय तेजी चर्चा चालूच आसा। आयज विरयतो फर्नांडीस हाणें एक विधान केलां की प्रधानमंत्री खंय आपल्याक भियेतात आनी चर्चेक आजुनूय आपल्या मुखार येवचें अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। फुडें या उत्तेजा गावस हाचे कडेन। आयज सद्या गोंयान चोरयेच्यो घडणुको वाडत आसा आनी आयज वास्को मांगोर हिल वाठारांत एका घरांत चोरी जाली आनी तातूंतल्यान सुमार 2.5 लाखांचे
भांगर असले ते फारायला आणि सुमार 20,000 रुपयाची रोकड आसा म्हणल्यार पयशे कॅश आहा ते फारायल्यात आसा आणि पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन फुडलो तपास सुरू आसा. आणि दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार म्हापशा गिरी महामार्गाचेर एक मारुती वॅन ती मुवींग आसली ती चलते धांवते मारुती वॅनीक अचकीत उजो लागलो. जेन्ना ड्रायव्हराक त्याची जाण कळ्ळें की उजो लागता म्हणून तेन्ना ताणी भितरल्यान तो कुशीक गाडी कुशीक काडून तेणी तो देंवलो आणि हेतून कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. पूण उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार बेगिनात पावन तांच्यांनी हो उजो नियंत्रणान हाडलो. हे दोनूय बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजन बऱ्यापैकी 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. त्या ह्या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. संजना, दिवचले मायनींग ब्लॉका खाला वेदांता मायनींग सुरू जावन मीन काडप सुरू जाल्लें आसा. मात चुकीचो EIA रिपोर्ट आनी EC दितना ज्यो पळय अटी घाल्ल्यो त्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ही मायनींग बंद जातली असो दावो जो आसा तो पर्यावरण मोगी कार्यकर्त्यांनी केल्लो आसा. आणि तशेंच मायनींग सुरू करपाकूच जाय आसत जाल्यार फेर जनसुनावणी घेवची अशी तांची मागणी आसा. दुसरी जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार कळंगूट बागा सावतावाड्यार एका कुडींत 35 वर्सां तरणाट्याची म्हणजे तरणाट्यान आत्महत्या केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. तो बागा एका नुस्त्याच्या बोटीर काम करतालो अशें कळटा. आणि हाची म्हायती मेळटकीच कळंगूट पुलीस घडणूक थळार वचून तो पंचनामोय केलो तांणी आणि फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार विरोधक रमेश तवडकारान पल्लवी देपो हिच्या प्रचारा वेळार गांवडोंगरी वाठारांत केल्लें विधान तें म्हळ्यार विरोधक किड्यां भशेन वळवळटात अशें ताणें विधान केल्लें. आनी आतांच्या ह्या वक्तव्याचेर गोवा फॉरवर्डाचो विकास भगत जो आसा ताणें अशें म्हणिल्लें आसा की आमी जर कितें आसत जाल्यार तूं काणकोण मतदारसंघात लागिल्लो रोटो आसा. सो हो जो अपडेट आसा तो तुमकां ही जी बातमी आसा ती तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. दिप्तीन बऱ्यापैकी 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा की पल्लवी देपो हांचेर जे विरोधक आहा ते वेगवेगळ्या टिका करता. तेजेर तेंची ती कांयच जाप दिना. तेंचो घरकान तेणी जाप दिल्या. तांचें अशें म्हणणें आहा की विरोधकांच्या प्रश्नाक जाप दिवप म्हत्वाची ना आनी आमी सदांच सकारात्मक विचारांनी मुखार वयतलीं. आनी तांचें ते अशें म्हणटा की आमचे जे घराणे आसा ते सगळ्या गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन संपर्क आसा. तितून पल्लवी देमको हांकां लोकसभा वेंचणूक जिखपाक जिखतली अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी जी दुसरी जी बातमी आसा ती गोंय उच्च न्यायालया भायर असोसिएशनाची बसका जाली. ह्या बसकेक एक स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें आनी ह्या बार कावन्सिलाक लागून चडांत चड न्यायाधीश मेळटले अशें तेंचें म्हणणें आसा. ही जी दोनूय बातम्यो आसा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळया. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तशेंच आमचे टॉप 25 8:30 वरांचेर आसतले तेय बीन मुजरत पळोवचे. आनी आतां 5 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत पावपाचे आसा. तांची सभा जावपाची आहा. हेय बीन आमी तुमकां लायव्ह दाखयतले. तर तुमी आमचे सगळे सोशल मिडिया यूट्यूब चॅनल फेसबूक पेज इंस्टाग्राम पेज लायक फॉलो सबस्क्रायब करची. कॅमेरामॅन हर्ष नालेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.